आगोंदेची दर्यावेळ कासव संवर्धना खातीर राखीव आशिल्ल्या ह्या पार्श्वभूमीचेर हायकोर्टान काल ऑर्डर दिल्ली आसा की हांगाची जी 67 कमर्शियल स्ट्रक्चर्स आशिल्ले जे कमर्शियल बिजनेस करताले तेंचे ती स्ट्रक्चर्स बंद करपाचो आदेश दिल्लो आसा आनी ती आदेश असो आसा की 24 वरां भितर ही सीज करची। त्या प्रमाणे काणकोणचे जे डेप्युटी कलेक्टर आशिल्ले मधु नार्वेकर याने आज ही मुवमेंट आसा दोनपारचो कॉमेन्स केल्लो आसा। कारण जेन्ना मुवमेंट कॉमेन्स केलो तेन्ना हांगचे जे दुकानकार आशिल्ले तेंचें अशें म्हणणें आसा की पयलींच हांगा ह्या वर्सा सिजन नाशिल्लो आनी तितून भितर ऐन गिरायक जावपाच्या वेळार ही ऑर्डर दिल्यान तेंचे भितर नाराजी व्यक्त जाल्ली आसा। तशेंच तेंचें अशें म्हणणें आसा की कांय जी स्ट्रक्चर्स आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा, प्रायवेट प्रॉपर्टी भितर आसा। आनी दुसरी म्हळ्यार कासव जो ब्रिडींग जाता कासवाचें थंयच्यान 1 किलोमिटर ते 1.25 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा। हें हितून भितर कितें राजकारण आसा अशी तेंची म्हणणें आसा। The court has given the wrong decision to the locals. They didn't check the proper survey number by the alchemist, and they're making the false allegation on the people of Agonda. Kindly noted that the CM please take the necessary action on these matters as soon as possible. Are you running the commercial activities over here? If we are running the commercial activities, we are paying all the licenses to the government, fees and everything we are paying here. Please kindly notate the CM of these matters. ही मुवमेंट सीजिंग प्रोसेस जो आसा हो चालू केल्लो आसा आनी आज सांज जाल्यार तरी चालू आसा, हो फाल्यां मेरेन चलतलो अशें आमकां इन्फॉर्मेशन काणकोणचे डेप्युटी कलेक्टर मधु नार्वेकर यांनी दिल्लें आसा। स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर।